कांय दीस फाटीं मांडवी पुलार रेंट कार आनी दुचाकी मदीं अपघात जाल्लो। तातूंत दुचाकी चालक उसळून मांडवी न्हंयत पडिल्लो। उपरांत 2 दिसांनी त्या तरणाट्याची कूड सांपडिल्ली। मजगतीं रेंट कार चलोवप्याक पुलिसांनी ताब्यांत घेतलो। फुडली प्रक्रिया सुरू केली। पुलीस पडताळणी करतना तपासांत स्पश्ट जालें ह्या गाडये कडेन रेंट काराचें परमीट नाशिल्लें म्हूण। अपघात जाल्लो त्या वेळार ही टॅक्सी आशिल्ली, जाचे कडेन रेंट कार परमीट नासतना ही गाडी रेंट काराच्या नांवान चालू आशिल्ली। हाचे वेल्यान सरकाराचें रेंट काराचेर सारकें लक्ष ना तें स्पश्ट जाता। येरादारी खात्यान जर तांचेर सारकें लक्ष दवरिल्लें, रेजिस्ट्रेशन परमिटा संदर्भांत जर कायदो नेम कडक दवरिल्ले तर असलीं हलगर्जीपणां जावपाची नाशिल्लीं। येरादारी मंत्र्याचें लक्ष सारकें ना म्हूण अश्यो घडणुको घडटात। हातूंत फक्त रेंट कार वाल्याक दोशी थारावन जावचें ना, हातूंत येरादारी खातें तितलेंच जबाबदार आसा। कारण रेंट कार रजिस्टर करपाची जी प्रक्रिया आसा ती प्रक्रिया मुळातच प्रस्न उप्रासीत करपी आसा। हातूंत येरादारी मंत्र्याची भुमिका तितलीच म्हत्वाची आसा। अश्यो घडणुको नदरेक येतकर प्रस्न येता तो म्हळ्यार येरादारी मंत्र्याक खबर तरी आसा कितलीं असोसिएशनां आसात तीं, आनी कितल्यो रेंट कार रजिस्टर आसात त्यो, आनी कितल्यो रेंट कार रजिस्टर जायनासतना चलतात त्यो, वा कितल्यो व्हायट नंबर प्लेटीच्यो गाडयो भाड्याक दितात त्यो? येरादारी मंत्र्याची सारकी नदर ना। लोक जेन्ना अपघातांक सरकाराक जबाबदार थारायता तें एका वाटेन पळोवपाक गेल्यार खरें दिसता। ह्या सगळ्या प्रस्नांक येरादारी मंत्र्यान जाप दिवपाची गरज आसा। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।